नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जांच्या राजकीय भूमिकेचेर म्हाका दिसता गोंयचें फुडलें राजकारण अवलंबून आसतलें. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष दीपक बापलोडेकर सर, स्वागत. नमस्कार. तुम्ही हे दिसाक दिवाळी जाय सन बॉम्ब घालत आसात. बॉम्ब बी पयलीं हरशीं दिवाळेक लायता, तुमी दिवाळे उपरांत घालपाचें ठरयलें. कशें सारकें मुहूर्त बीर चिंतून दवरिल्लो की दिवाळी सोंपली की अग्रेसीव जावपाचें म्हणून, आनी कित्याक? तशें कांय ना. बॉम्ब बी दिवाळी सोंपली जालें कितें सण मोकळे जाले आनी प्रत्येक कडल्यान आवाज येवपाक लागलो गोंयांत की प्रशासन चलना, दळमळीत जाला, प्रश्न वाडपाक लागले. आमचे बाब मुखेलमंत्री मनोहरबाब पर्रीकार गेले फेब्रुवारी पासून आजारी आसा आनी आजार बरो जातलो 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 आनी सगळ्यांनी मनपसून मानलें की थंड रावया, बरो जातलो, आज ना फाल्यां ऑफिसां येतलो, प्रशासन चलतलें आनी सगळे गोंयकार ओगी रावले. पूण 8-9 म्हयने जाता म्हणल्यार एक वेगळी परिस्थिती त्या निमित्यान गोंयांत जावपाक लागली. अनएम्प्लॉयमेंट वाडलो, मायनिंगा खातीर ऑर्डिनन्स येना जालें, मायनिंगाचो प्रश्न कसो सुटावो करचो तें कळना, सँड मायनींग बंद जालें, इंडस्ट्री जर बंद जाल्यो, सगळो एक तरेचो टोटल प्रशासन बिझनेस लोकांचो ठप्प जालो. आनी त्या खातीर एक आवाज करपाक जाय पक्षान. आमचो पक्ष हो बहुजन समाजा खातीर वावुरणारो पक्ष गेले 55 वर्सां ह्या राज्यांत. त्यांचे कडल्यान त्यांची जे अडचणी आसा त्यांचो जो आवाज आसा तो कोणी तरी फुडें व्हरूंक जाय. त्या खातीर एक आमी सरळ सरळ उलोवपाक लागले. एक प्रश्न तुमकां सगळे जाण विचारपाक शकतात की तुमी सरकारा भितर आसात आनी सरकारा भितर रावन तुमी विरोधकां परस चड कडक टिका सरकाराचेर करतात. हें नैतीक दृश्ट्या तुमकां चुकीचें दिसना? सरकारा भितर आमदार आसा, आमचे पक्ष ना. आनी आमदार पक्षान तेको दिलो, पक्ष म्हणजे आमदार न्ही आनी आमदार म्हणजे पक्ष न्ही. आमच्या पक्षाक एक संघटना आसा आनी सगळ्यांक चुकता तें दाखोवप हें आमचें कर्तव्य आसा. जरी आमचे आमदार पक्षात आसले, आमी आघाडी सरकारात आसले, पूण जर तर हे सरकार चुकता आसत, जर तर आमचे आमदार मंत्री चुकता आसत जाल्यार तांकां आमी ती चूक दाखोवप, सारकी करपाक सांगप. पूण जेन्ना ते त्यांच्या हातान आसता तेन्ना असो आवाज करचो लागता. तुम्ही आज कितें म्हणटात की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हो फक्त शरिरान ह्या सरकारा बरोबर आसा, मनान ना? ना, मना बसून आमी त्या दीस जेन्ना निवडणूक जाली 2017 सरकार घडोवपाचें जालें, काँग्रेसीचें जायना जालें, तेन्ना आमी आघाडी सरकार बाब मनोहर पर्रीकाराच्या नेतृत्वा सकयल आमी तांकां पाठिंबो दिलो. आनी एकदां पाठिंबो दिलो जाल्यार ह्या सरकारा बरोबर रावपाचें आमी उतर दिलें. अशें जाता. आनी त्या उतरा प्रमाणे आज ना फाल्यां सोल्युशन येतलें म्हणून आमीच न्ही, गोंयची जनता सुद्दां थंड रावली गेल्या 8 म्हयन्यांत. पण तुम्ही सांगा म्हाका, आज तुम्ही शरिरानच आसा ह्या सरकारा बरोबर काय मनानय आसात? ना, मनान आसा. आसा सरकारा बरोबर आमी मनान आसा. पण जें कितें चल्लां तें सगळें तुमकां पटना. आमी कितें जालें पळय, हांवें स्टार्ट केलें की जेन्ना प्रशासन ठप्प जालें तेन्ना हांवें स्टार्ट केलें की कोणा कडेन तरी नेतृत्व दिवचें. सिनियर मोस्टा कडेन दिता असो सगळो इतिहास आसा, तेन्ना सिनियर मोस्टा कडेन दिवचें. तो म्हजो भाव जालो म्हणून म्हाजेर आरोप जाले भावा खातीर करता म्हणून. भावा खातीर न्ही, लोकांनी समजा म्हळें की ही मागणी स्वार्थी नाशिल्ली ती. चुकली कितें तुमी? ना, कोण तर फाल्यां तर फाशीच डिसोजा हांगा आशिल्लो न्ही, जाल्यार ताका घरा सांगता आशिल्लो, पूण ताका पयलींच काडलो.
स्वार्थी न्ही, कोणा कडेन तरी प्रशासन दिया असो तेचो अर्थ आशिल्लो. दिया आनी चलया, म्हणजे सिनियर पोस्ट दिया, कितें तें चलया ना. फ्रांसीस डिसोजा तर आशिल्लो न्ही, तो बरो जावन आयलो न्ही, तेज्या कडेन दिल्यार जातालें. पण ते करूं ना न्ही आयजून कांयच. 2017 भितर तुम्ही जेन्ना ह्या सरकाराक पाठिंबो दिलो, आज इन हायंडसायट ती चूक जाली अशी बी दिसता. ना, सरकार येवपाक जाय, निवडणूक जाली, परत निवडणुको येवपाक जायना. आनी मनोहर पर्रीकार म्हणून आमी ह्या सरकाराक पाठिंबो दिला नेतृत्व सकयल. फुडें आजून ठरूं ना कोण येतलो कोण वतलो आनी कशें चलतलें. तरी पूण लास्ट 4 दिसांत जाल्ल्यो घटना, तेंची कोर कमिटी आमी जे बसले, तातूंत एकूच हें आयलो, रिजल्ट आयलो म्हणटा तो 10 तारखेक जे 5 राज्यांनी, भारतांतल्या 5 राज्यांनी निवडणूक जाता, ते 10 तारीख पर्यंत तेंचे कोण ते दिल्लीत आसा हायकमांड, ते फ्री जातले. आनी ते गोंयचे सगळे प्रश्न, जे प्रश्न गोंयांत आज आवाज करता, ते सगळे प्रश्न त्या रोखडे सोडयतले अशें आमकां आज तेंचे कडल्यान उतर मेळ्ळां. पण तुमी म्हाका एक गजाल सांगात, जो मेरेन पर्रीकार बाब आशिल्ले सामके फुल्ली इन एक्शन, तो मेरेन हे दिल्ली वचून उलोवया, दिल्ली वचून प्रश्न सोडोवया असली भाशा आमी केन्नाच आयकल ना. तुमकां अजाप जाता आज ती भाशा आयकत ना? तेंचे कडेन नेतृत्व ना जालें. ना म्हणटा तुमी? डिसिजन घेवपी मनीस तेंच्यात हांगा गोंयांत ना. तेंचे जे कितें आसा, मनोहर पर्रीकर नंतर सगळे तेंच्या अध्यक्षा कडेन आनी हायकमांडा कडेन. हें तेणें आमकां सांगलें आनी हें खरें आसा. सो इतले दीस तर आमी रावल्या, 8-9 म्हयने, तर आनीक 20 दीस रावपाक हरकत ना असो आमी विचार केलो. 20 दिसां उपरांत जर गोंयचे प्रश्न सुटावे जाले ना जाल्यार तुमची भुमिका कितें आसतली? पळय, जर तर राजकारणा अर्थ नासता, 20 दीस जावनी आमची भुमिका रोखडी स्पश्ट जातली. पळय, आज जेन्ना तुमी नेतृत्वाची धुरा दुसऱ्या कडेन दिवची म्हण मागता, तेन्ना ती कशी दिवप? तुमी म्हणटा की फक्त चार्ज दिवचो, काय मुख्यमंत्र्यान पोर्टफोलियो डिस्ट्रिब्युशन करचें, काय मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवचो? मुख्यमंत्री आतां पळय, तमिळनाडू केलें जयललिता आसतना उपमुख्यमंत्र्या कडेन चार्ज दिलो, प्रशासनाक खंयच प्रॉब्लेम येवना. मुख्यमंत्री म्हणून मनोहर पर्रीकार रावचे, बरें जावसर रावचो आनी चार्ज जो आसा डे टू डे फंक्शन ऑफ आनी एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाक तो तेणी दिवपाक जाय. ते मदीं मदीं उलयतना तुमचेर घालतात. ते म्हणटात की चार्ज जेन्ना दिवपाचो मुद्दो येता तेन्ना तुमी एक तर सुदीन बाबाक चार्ज दी, नाल्यार कोणाकच दिनाका अशी जेन्ना भूमिका घेता. किंवा सुदीन बाबाक दिवपाक जालो जाल्यार गोवा फॉरवर्ड म्हणटा सुदीन बाब नाका आनी कोणाक दियात. अशी तुमी अलायन्स पार्टनरांच्या धुसफुसीक लागून तांकां चार्ज दिवप शक्य जाल्लें ना. गोवा फॉरवर्डा कडेन हांव उलयलां विजयबाब सरदेसाय कडेन, ताका हें सरकार चलपाक जाय आनी त्या खातीर सुदिनाचें नेतृत्व ताका मान्य आसा. व्हेरी बिग अनाउन्समेंट. येस, डेफिनेटली तांकां कसलोच प्रॉब्लेम ना. त्या आमचे दोगांच्यो बैठकी जावन आमी आमच्या मदीं म्हणटा जी गजाल सुरवातीक 1 म्हयनो 1.5 म्हयनोभर पयलीं आशिल्ली की हाका चार्ज दिनाका, ताका चार्ज दिनाका, तशी 1.5 म्हयनो ना 2 म्हयने जाले. न्ही तशी म्हाका जाल्यार दिसता गोवा फॉरवर्डाचें ऑब्जेक्शन आसपाक जायना ह्या गजालीक. न्ही सुरवातीक आनी कोणाचें आसत? सुरवातीक जेन्ना आशिल्लें ताजे उपरांत तुमी म्हणटात की तुमच्यो बैठक जाल्यो आनी आज नेतृत्वाचो चार्ज सुदीन बाबा कडेन दिल्यार कोणाकच प्रॉब्लेम आसचो सोडून गोविंद गावडेक. ते हांव नकळो, आय डोंट मायंड. पूण आमचे एक पक्ष ह्या नात्यान आज गोवा फॉरवर्डाक ताचो प्रॉब्लेम आसचो ना अशें म्हाका दिसता. कारण आमी तुमी म्हणटा की ह्या सरकारांतले 3 जे मेजर घटक आसात तातूंतले मोगो आनी गोवा फॉरवर्ड आर ओके विथ सुदीन बाब्स लिडरशीप. ऑफकोर्स बीजेपी ओके आसतली? ते त्यांनी तेंचे हायकमांड ठरयतले न्ही. त्या खातीर तर आमी रावले न्ही. आतां तुमकां दिसता ओके आसतली? मग आसूंक जाय, सरकार चलूं जाय, लोकसभा इलेक्शन घडपाक जाय,
जाल्यार कोणी तरी एक कॉम्प्रोमायज करून ते एक कॅन्डिडेट आसूंक जाय. आनी एक तुमचेर आरोप जाता की तुमी तांकां धमकायतात. म्हळ्यार तुमी जर बीजेपीक की चार्ज दी नाल्यार आमी पोटनिवडणूक झगडटले, ना. चार्ज दी पळय. नाल्यार आमी लोकसभा निवडणूक झगडटले. आतां कितें आतां कितें आसा? पक्ष वाडोवपाच्या दृश्टींतल्यान कितें आसा? वेंचणूक झगडप काय तांकां धमकावपा दृश्टींतल्यान वेंचणूक झगडप तुमी कशें पळयता? आमी एक एक विचार फुडें व्हरत आसा तेंच्या खातीर. वेगळे वेगळे तरेन आमी ट्राय करता प्रशासन सारकें जावचें. आनी कोण कांयच उलयना म्हणून आमकां उलोवचें लागता. आज तर भाजपान तर उलयल्लो वेवस्थीत जाल्यार प्रश्न सुट्टलो आशिल्लो. कारण भाजपा मोठो पक्ष आसा, 13 आमदार 14 आमदार आसात. त्यांनी उलोवपाक जाय आशिल्लें. ते उलयना अजून की बाबा तुमकां चार्ज दिवपाक शकना, तुमी 3 आमदार आसा. समथींग शुड हॅव कम न्ही की तुमी on the table. कितें स्पश्ट सांगात. हय कितें तें स्पश्ट येवपाक जाय. जो पर्यंत येना तेंचे कडेन नेतृत्वाचो अभाव आसा. तो ते कशें फील करतले हें आमकां कळपाक जाय न्ही. आमी तर फुडें सपोर्ट दिवपाक जाय हें आमकां कळपाक जाय. तें आजून कांय जायना. सो आमी आमचें एक एक प्रपोजल फुडें व्हरत आसा. कित्याक बरे तरेन हें सरकार चलचें फुडें. एडमिनिस्ट्रेशन सारकें लोकांचे प्रश्न सुटचे. म्हाका सांगात तुमचो पोटनिवडणुको लडोवपाचो विचार आनीक सुदीन बाबा कडेन नेतृत्व दिवप ह्या 2 गजालींचो संबंद ना? सद्या तरी कसलोच संबंद ना. जो पर्यंत कॉन्क्रीट डिसिजन येना तो पर्यंत आमी हेचेर कांयच उलोवंक शकना. म्हळ्यार सुदीन बाबाक चार्ज दिलो ना जाल्यार तुमी निवडणूक लडोवपाक शकतात न्ही. सुदीन बाबा चार्ज दिलना जाल्यार तशें आजून थरूना कांयच. लेट त्यांचें कितें डिसिजन आसा पळय न्ही खंय काय ना तें तांणी सांगलें. त्यांचें डिसिजन कितें आसा, त्यांचो फुडलो प्रपोजल कितें. हो प्रपोजल फक्त चार्ज दिवपा पुरतो आनी निवडणूक लडोवपा पुरतो न्ही. प्रपोजल की बाबा हे मायनींग, हे सँड मायनींग, हे मायनींग, हो एम्प्लॉयमेंट, हे सगळें हे प्रोजेक्ट, हे इंडस्ट्रियलायझेशन हे सगळें सारकें जाता की ना हें आमकां पळोवपाचें आहा. तुमी म्हणटात की पक्ष म्हणून तुमी दोनूय पोटवेंचणुको आनी लोकसभेच्यो दोनूय सिटां आमची तयारी आहा. आमची तयारी आमी केल्ली आसा. ही तयारी करची अशी तुमकां कित्याक दिसलें? सरकारा भितर पक्ष आसा म्हणटकीर करूंकच आमी सरकारा भितर आसा न्ही तुमी? आमी आघाडी सरकारांत आसा. हय बरोबर. आमी प्री पोल एलायनात ना आमी. हय बरोबर. आमचेर कोण जबरदस्ती हाडूंक शकना की पण तूं ज्या अर्थी सरकारां तुम्ही आसा तयारी केली. तूं सरकारां आसा तूं लडोवंक शकना. पण ज्या अर्थी तुमी तयारी केली म्हळ्यार तुमच्या मनाक खंय तरी दुबाव आसत चल्ला. ना दुबावाचो प्रश्न ना. आमचो एक स्वतंत्र पक्ष हो पळय. पक्ष जो आमची केंद्रीय समिती निर्णय घेता तो आमी मान्य करता. तुमी कितें म्हणटा? तुमी गोंयाक राज्य सरकारां भितर रावतले आनी लोकसभा निवडणुको तुमच्या आघाडी सरकारांतले पक्षा विरुद्ध झगडटले बी? तशें कांय ना. ती लोकसभा इलेक्शन दिल्ली वचपाची. आनी पोटनिवडणुको? पोटनिवडणूक आमकां जर दिसलें आमी थंय बळकट आसा आमकां लडोवपाक हरकत ना. सरकारा भितर रावन? सरकारा भितर रावन म्हणजे अजून ते ठरपाचें आसा की बाबा त्यांचो आमकां प्रपोजल येवपाचो आसा. कोणाचो? बीजेपीचो. लेट इट कम न्हू. ते उगीच फटाके मारले आयचे उरले फाल्यांचे पॉलिटिक्सांत तशें जायना. डे टू डे चेंज जाता. तुमकां तुमचेर तरी यू टर्नाचो आरोप नाका? ना जाल्यार आमकां यू टर्न करपाचेंच ना जाल्यार वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड आनी आमी स्ट्रेट रावपाक सोदता. त्यांचो प्रपोजल आमी रावल्यात. दे हॅव रिक्वेस्टेड अस दॅट तुमी 15-20 दीस 15 तारीख पर्यंत सारकें मातशें रावात. आमी तुमकां सगळे प्रश्न तुमचे क्लियर करता. सो आमी आज 8-9 म्हयने रावल्या. 15 तारीख पर्यंत रावपाक व्हडलें न्ही आमकां. कोर ग्रुपाच्यो तुमचे बरोबर बसको जाल्यो. आर यू हॅपी आफ्टर दोज डिस्कशन्स? अरे त्याच्या फक्त पासियस काडयाचो सांगलें म्हणटे पासियस काडी आम काडले. आमचे ते मेजर घटक न्ही. आघाडी सरकारांतले मेजर घटक ते न्ही. हय सो पासियस काडया. सो त्यांनी सांगलां म्हणटकीर थोडे आयकूंकच जाय. इतले दीस कांयच सांगनाशिल्ले. सो इतलो बोवाळ करून इतले तरी सांगलें म्हणजे खंय तरी तांकां जाणीव जाली की आतां कितें तरी आमी उलोवंक जाय सांगूंक जाय. म्हाका दिसता घडये तुमी हायकोर्टांत वतकीर जालें आसतलें. हांव सांगता जो आमी एक प्रयोग केलो तेची जाणीव जाली. आमीच न्ही बाकीचे सगळ्यांनी करपाक लागले. प्रशासन चलना ते चलना न्ही. खरी गोश्ट न्ही ती. एक गजाल म्हाका हायकोर्टाक जेन्ना तुमी गेले तेन्ना तुमचो विचार कितें आशिल्लो? कारण खूब जाण म्हणपाक लागले की तुमी आपल्या काँग्रेसीचे आमदार फुटले हय म्हणून दिपक ढवळीकाराक कितें त्रास जालो?
तुका एक सांगता, हय आमच्या मगो पक्षान गेले 55 वर्सांत 129 आमदार ह्या विधानसभेक दिले आणि त्यातूंतले जवळ जवळ 30 आमदार डिफेक्ट झाले. म्हणून हो पक्ष इतलो सकल गडबड हेका आयलो. कितें गेले 10 वर्सां 2007 ते 2017 पर्यंत हें खंय तरी गोंयांत बंद जाल्लें. आमी सांगलें हें बंद जालें, बंद जाल्लें, एक तरेचें नवें वातावरण आयलें आनी बंद जालें. पूण त्या 10 वर्सां नंतर परत एकदां हांगच्यान थंय फुटून वचपाचें षडयंत्र परत पयरच्यान चालू जालें. तेन्ना आमकां दिसलें आमी तुमचेच सरकार घट्ट करपा खातीर जालें ते हांवें करूं ना म्हणजे म्हाका खबर ना. कितें करपा त्याने कोणी केलं ताका खबर, घट्ट जातले काय कोसळटले ते. लक्षात येयलें. सो आमकां दिसलें की आमचे सारके बारीक पक्ष कितें गेले आमी 55 वर्सां जे टिकोवन दवरल्या ताका आनी फुडें धोको आसूं जायना. सो एक याचिका जे अशें डिफेक्ट करता त्यांचेर घालची आनी तांकां 6 वर्सां आमी एक रिक्वेस्ट करुया, प्रे करुया की 6 वर्सां तांकां अशें त्यांनी लॉ कमिशनाक कळोवचें हायकोर्टान. 6 वर्सां तांकां इलेक्शन लडोवपाक किंवा खंयचेंय गव्हर्मेंट पद करपाक बंदी करचें. आमचो एक तो प्रयत्न तो फुडें जातलो न जातलो याचिका भायर पडटली हातूंत आमकां कसलोच हें ना. पूण आमी एक प्रयत्न म्हणून आमी हो केल्लो आसा. लोकांक जागृती म्हणून केल्ली आसा. आज लोक कितलेशे जागे जाल्या हे असले करता म्हणून फक्त आमच्या याचिके खातीर करता जागे जाल्ले आहा. एक मुद्दो जो उलयतात खूब जाण की तुमचे 3 आमदार आहात आनीक ह्या राजकीय परिस्थिती लागून सद्याच्या खंय तरी BJP तुमचे 2 आमदारांक गरोवपा लागल्या. सो तुमचे 2 आमदार BJPच्या गळाक लागतले किंवा लागत म्हणून दिस इज युअर प्रिएम्प्टिव्ह स्टेप इन द हायकोर्ट. ना, एक सांगता, आमचे 3य आमदार संघटीत आसा, मोगो बरोबर आसा आनी BJP सारको पक्ष जे आघाडी सरकारांतले एकामेकाक फोडचे ना इतली म्हाका खात्री आसा. इतलो BJPचेर विश्वास आहा? इतली खात्री आहा. ज्या गाडी घटकांनी हे सरकार BJPचें सरकार हाडला तांकां तरी ते दुखोवचे ना इतली म्हाका खात्री आसा. खात्री काय विश्वास? खात्री. विश्वास म्हणना तुमी? विश्वास म्हणना. राजकारणात सध्या विश्वास कोणाचेर दवरपाचे ना, तो पानिपतात. सो खात्री आहा की BJP फोडची ना म्हण तुमचे आमदार? BJP फोडची ना ही आमकां खात्री आसा. फोडल्यार तांकां लुकसाण आसा, फायदो ना. कित्याक लागून? पळय, MGची जी वोट आसा ते आमदार फुटून गेले म्हणून MGची वोट कमी जायना. MG हॅज गॉट इन 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी अशी आसा MGच्यो की थंय 15 ते 20% वोट्स आसा. ती कोणूच व्हरू शकना आमदार व्हेले म्हणून. आनी ती वोट्स जी आसा ती परिस्थिती पयरच्यान 21तल्यान 13 आयली ती कळ्ळी आनी खरें 7 आयली ती कळ्ळ्या. ही परिस्थिती आसा. सो तितले कोणूच टच MG करचे ना. एक गजाल सांगात, आज जेन्ना तुमी ह्या सरकारा कडेन पळयतात तेन्ना जाणीव जायना की इतली दिगी लावन तयार केल्लें सरकार चलोवप हेंच एक व्हडलें महाकठीण काम. त्या परिस्थिती भितर जेन्ना मुख्यमंत्रीच बरो ना जाता तेन्ना ताज्या व्हडलें काम. व्हेरी फ्रँकली प्रशासनाचेर कितलो परिणाम जाला आनीक तुमकां एक गजाल दिसता की सुदीनबाब जर तांणी ना म्हळें जाल्यार आनी खंयच्या लिडराक तुमची पसंती आसतली? मनोहर पर्रीकार म्हणून हें सरकार आज घडलें आनी ताणें टिकयलें आनी आजून त्याच्याच नांवार हें चलता. कितें जो पर्यंत मनोहर पर्रीकार आसा तो पर्यंत हें चलतलें. त्याच्या नंतर जे कितें डिसिजनां जाता त्याचेर सगळ्या त्या वेळार ती परिस्थिती अवलंबून आसतली. तुमी कितें म्हणटात की मनोहर पर्रीकार ज्या दिसाक मुख्यमंत्री म्हूण आसचे नात त्या दिसाक तुमी नैतीक दृश्टीन ह्या सरकाराक बांदील नात? नाच जाल्या, डेफिनेटली ना.
कारण आम्ही सपोर्ट लेटर जे दिलां ते मनोहर पर्रीकाराच्या नेतृत्व सकल आम्ही ह्या सरकाराक सहभागी जाता. तर सुदीनबाब नाल्यार कोणूच न्ही आनी खंयच्याच लिडराक तुमी भारतीय जनता पक्षांतल्या किंवा अलायन्सांतल्या पसंती दिवची नात. आम्ही अजून तशी ठरोवंकूच ना. आम्ही कांयच ठरोवना. आम्ही एकूच दिल्ले मनोहर पर्रीकारा पसंती. मनोहर पर्रीकर जर फाल्यां ना जाल्यार परत एकदां ह्या विशयाचेर बरी चर्चा करची लागतली आघाडी घटका मदीं. पण तुम्ही म्हणटात की कसलेच भरवंसो ना ताजे उपरांत. ना भरोसा आसत ना. व्हेरी डिफिकल्ट. व्हेरी डिफिकल्ट. एक मध्ये हें जालो की जशें तुमी म्हळें की भारतीय जनता पार्टी भितर नेतृत्वाचो भरपूर अभाव तयार जाला. अशी परिस्थिती भितर बोवाळ जाल्लो की मगो पक्षाक तांणी प्रपोजल दिलें की तुमचे 3च आमदार आसात. अशे परिस्थिती भितर तुमचो मुख्यमंत्री करप ह्या बेजीक एरिथमेटिका भितर बसना. तेन्ना तुमी तुमचो पक्ष भारतीय जनता पक्षांत विलीन करात आनी सुदीनबाबाक मुख्यमंत्री जावं दी म्हणून. हें केन्नाच येवना आमचे कडेन प्रपोजल. असो प्रपोजल केन्नाच येवना. आयलो जाल्यार वील नॉट एक्सेप्ट इट. आयची परिस्थिती तशी ना. म्हळ्यार आयची परिस्थिती ना म्हळ्यार मर्ज जावप आणि मुख्यमंत्री जावप ही परिस्थिती ना. मगो एक स्वतंत्र पक्ष आसा आणि स्वतंत्र पक्ष आसा. मगो घटना आसा. मगो एक सेंट्रल कमिटी आहा आणि सगळे जे अधिकार आसा ते सेंट्रल कमिटीचे कडेन आहा. आमदारा कडेन ना आणि मंत्र्या कडेन ना. सो सेंट्रल कमिटी जे डिसिशन घेता तेच फुडें आमदार व्हरतले हेची बी खात्री म्हाका आसा. आमी संघटीत केला, बांदला आणि त्याच विचार श्रेणीन आज हो पक्ष फुडें वता. सो विलिनीकरणाचो प्रश्नच ना. ना ना विलीनीकरणात केन्नाच येवना आणि केन्नाच जावना. एक सांगता सुदिनान हो पक्ष 2000 आज 2018 पर्यंत व्हेलो फुडें बांदलो. आज आमची 13% टक्केवारी जाली आसतना तो पक्ष दुसऱ्या हातूंत विलन करप हे केदापी तो करचो ना आणि कोण करपाकूय दिवचे ना आमी. मायनिंगाचो प्रश्न आहा. तुमचे जेन्ना म्हाराक गेले तेन्ना तुमी सामकी तांचे बरोबर रावन एक सिंहगर्जना केली की 15 डिसेंबर मेरेन जर सरकार हें करना हय जाल्यार आपल्याक हाजेर गांभीर्यान विचार करून फुडले निर्णय घेवचे पडटले म्हणून. आमी आर यू सिरियस अबाउट दॅट? त्या लोकांनी असो आग्रह केलो. त्या लोकांनी आग्रह केलो की तुम्ही भायर सरा. आमी जाले भायर सरले प्रश्न सुटना. कितें तर ताणें सांगलें आमी 10 तारखेक जंतर मंतराचेर वतले. कितें जंतर मंतराचेर वतले आनी जर तर आमचें काम जावना तुमी भायर सरतले की ना असो आमचो आग्रह केलो. तर आमी म्हणलें 15 डिसेंबर पर्यंत रावात. जर तर तुमचें कांयच जायना आसत जाल्यार आमी वेगळो निर्णय घेवपाक शकता. जर गोंयांत मायनींग सुरू जायना, एम्प्लॉयमेंट सुरू जायना, प्रशासन सारकें जायना जाल्यार आमकां हो निर्णय घेवप गरजेचें आसा गोंयच्या फुडारा खातीर. आर यू व्हेरी क्लियरली सेईंग की 15 डिसेंबर मेरेन ह्या मेजर प्रश्नांची जर फुडली दिका स्पश्ट जाली ना. हांव म्हणना की सोल्युशन येतलें बट फुडली दिका जर स्पश्ट जाली ना जाल्यार आमकां एक वेगळो विचार करचो लागतलो. तुम्ही सपोर्ट वेगळो विचार करचो लागतलो. आमकां वेगळो विचार डिफायनिंग दॅट वेगळो विचार आमचो वेगळो विचार करचो लागतलो. तुम्ही सपोर्ट काडपाक शकतात. आमी केंद्रीय समितीची बैठक घेवन जो निर्णय येता तोच फुडें व्हरूंक शकता. तातूंत भितर सपोर्ट काडप हें ऑप्शन आसतलो. सगळे आसतले. सो युअर पण आमचो सपोर्ट मनोहर पर्रीकर आससर तांकां आसतलो. त्याच्या नंतर नवो विचार फुडें येतलो हें हांव परत तुका नमूद करून सांगता. 15 डिसेंबराचें कितें? 15 डिसेंबर सांगलां. समज फाल्यां 11-12 डिसेंबरा BJPच्या हाय कमांडान सांगलें की आमी अशें 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 करता. दिशा मेळ्ळी जाल्यार तो प्रश्नच ना न्ही. जर तर प्रश्नच ना न्ही त्या दीस कळटलें न्ही. तुम्ही म्हणटात की 15 त्या दीस कळटलें आमकां. बट ऑल ऑप्शन्स यू विल कीप ओपन. ऑफकोर्स ओपन करूंकूच आसूंकूच जाय न्ही. लास्ट एक गजाल सांगात तुम्ही जी तुमच्या प्रिय मतदारसंघाची महत्वाची आणि या सरकारा खातीर महत्वाची म्हणून विचारता. एकाच मनशान उघडपणान आज मेरेन सुदीन बाबाच्या नेतृत्वाक जो विरोध केला तो गोविंद गावडेन केला. हाऊ वूड यू टॅकल दॅट इशू? आमी ताका जाबूत दिना. कितें आसा
तो घटक पक्ष तो त्यांचो घटक तो तुमचो घटक न्ही आमचो घटक न्ही तांचो त्यांचो घटक भारतीय जनता पक्षाचो घटक हय बाकीचे घटक तेजे आमकां विचार करपाची गरज ना. आनी तुका खबर आसा कावळ्या शेपटेन गाय मरना म्हणटा तें कितें तें एक म्हण आहा पळय त्या पैकी आहा तें. सो तुम्ही कितें म्हणटा की ताणें विरोध केल्यार सुद्दां सुदीन बाबाच्या प्रॉस्पेक्टाक कांय तडो वचना. कांयच ना ते स्वताच्या प्रॉस्पेक्टाक तडो घालून घेता अशें दिसता म्हाका. अशें म्हाका दिसता. तेचेर आमी उलोवचें कारण आमकां तें निग्लेक्ट केलां आमी तें सगळें. निग्लेक्ट सामकी निग्लेक्ट केला. आनी तो तांचो घटक आनी त्यांचो घटक आहा. तुमकां तो घटक लागत लागत आमकां खंयच्याय प्रेसी लागना. दीपक बाब प्लेजर टॉकिंग टू यू.